हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक बेकायदेशीर परवाने दिवपाच्या प्रकरणात सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्यात। आदली पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तेन्नाच्यो वांगडी सचिव शर्मिला मोंतेरो आनी हडफडे नागवा पंचायतीचो सचिव रघुवीर बाक्कर हांकां निलंबित केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या क्लबाच्या 4 वेवस्थापकांक 6 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। हडफडे बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यान राती भिरांकू उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्लें। तशेंच 6 जाण जखमी जाल्यात, तांचे जीएमसीत उपचार सुरू आसा। ह्या प्रकरणात पुलिशेन क्लबाचो सर वेवस्थापक राजीव मोडक, वेवस्थापक विवेक सिंग, बार वेवस्थापक राजीव सिंघानिया आनी गेट वेवस्थापक हिमांशू ठाकूर ह्या चौगांकूय अटक केल्ली। तांकां सध्या 6 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मजगतीं क्लबाक बेकायदेशीर परवाने दिवपाच्या प्रकरणात सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्या। हातून आदली पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तेन्नाच्यो वांगडी सचिव शर्मिला मोंतेरो आनी हडफडे नागवा पंचायतीचो सचिव रघुवीर बाक्कर हांचो आस्पाव आसा। क्लबाचे धनी मूळ दिल्लीचे सौरभ लुत्रा आनी गौरव लुत्रा हांचे आड एफआयआर नोंद केला। तांकां बेगीनूच अटक करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। ह्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर जिल्लो दंडाधिकाऱ्या खाला समिती स्थापन केल्या। एका सप्तका भितर हे प्रकरणा विशीं ते अहवाल सादर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। उजो कित्याक लागलो हें पळयता आसतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींतल्यान आमी जेका म्हणटा की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटांत करता तेका लागून हो उजो लागलो। खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणांत उज्याक पेट घेतली। उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ल्यो। हातूंतल्यान काही आशिल्ले लोक भायर सरले। जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणांत सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले। अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे परत जावचे न्ही, बट जाल्ल्या इन्सिडंट्साची सुद्दां मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ हाज्या सकयल ही कमिटी बसयल्या। तातूंतल्यान SP साउथ, डेप्युटी कलेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी, डायरेक्टर फॉरेन्सिक्स हाजी कमिटी बसयल्या आनी त्या कमिटीच्या अंतर्गत तांच्यांनी एका विकाच्या भितर हो रिपोर्ट जो आसा विदीन 1 वीक तांणी सबमीट करचो पडटलो। ज्यांनी परमिशन्स दिल्ली आसा त्या सगळ्या जाणांक जी एक्शन्स म्हणजे सगळी सेक्शन्स विशेष करून सेक्शन 125 आनी सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले। त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला। अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या। हडफड्यात जाल्ल्या घडणुकेचेर क्लबाचो धनी सौरभ लुत्रान सोशल मिडिया वरवीं दुख्ख उक्तायलां। ह्या घडणुकेत जांकां मरण आयलां तशेंच जे जखमी जाल्यात तांकां मजत करपाचें आश्वासन सौरभ लुत्रा हाणें सोशल मिडिया वरवीं दिलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।